मिलायचंय हा बसतारा सो गाइस आमकां न्हू अजून टेबल मेळ्ळो ना Best friend again forgot his mic. गुड इवनिंग गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग कशी आहे तुम्ही सगळी समजता सगळी बरी आहे मग तेच भाशी हांव अलिशा आणि टायगर आम्ही आहे बरी सो गाइस तू म्हणटली समता गुड इवनिंग काय मग येस आयज समता तुमकां गुड इवनिंग म्हणून पयला कारण आज न्हू आखो दिसभर बिजी हांवूय बिजी आणि अलिशाय बिजी आणि गाइस मॉर्निंग सो काय शूट करू ना काय केलं ना काय ना हालीक दोगांय बिजी आसली चड सो अलिशा म्हणतो आपल्यागे सायडीन बिजी हांव म्हगे सायडीन बिजी ओके आणि तेच भाशेन गाइस तूं म्हणटलें हांव न्हेसोन कितें आहा काय मग येस गाइस दोगांय बिजी आसली दोगांय टायर्ड न्हू सो या म्हणलें आयज आमी डिनराक ओके सो अलिशा सांगलें आय टेक यू फॉर द डिनर म्हूण टुडे सो आणि अलिशाय म्हणून भायर या मग आयज कित्याक कांसार जालो आहा आनी कांय रांदपा नाका मग आनी आहा जेवण तें खावपाकूय नाका ते भाशेन ओके सो भायर वचपा उमेद येयली अशी कितें खावपाक भायर सावन सो हांवें सांगलें वाय डोंट वी गो एंड ईट स्टेक सो अलिशा सांगलें ओके आयज स्टेक खावपा या आनी चोया म्हणलें जायते दिसांनी स्टेकूय खावपा आनी गायज तेच भाशेन हांव जिमा लेगीत वचोन येयलो गेलो जिमाकूय गेल्लो जिमा येवन बरो फ्रेश बा जायन न्हेसोन मागीर तुमकां म्हणलें मेळया समतोच ओके सो गायज तेंच सांगपा जाय आसलें म्हाका आयज आमी स्टार्ट केला इवनिंग आनी वयता आतां आमी स्टेक खावपाक ओके आणि स्टेक खुश कडी खावपा वयता आनी कितें तें तुमकां आमी मागीर दाखयता ओके सद्या अलिशा जाता रेडी आली यू आर रेडी सो गायज ते रेडी जातले आनी येतले ओके सो अलिशा येयली म्हणल्यार हांव तुमकां दाखयता सो गायज चोवपाक शकताय अलिशा जाले रेडी आनी रेडी जायन येयला यांचोय कशें आहा तुमी सगळीं सजमता आहाय म्हण बरी आमी चोय भायर वयताय जेवपाक सारकें बिजी आसलो हांव मागीर हांवें बसी म्हणल्यार आनी रांदूंक पावना कित्याक मंथ एंड न्हू तेका लागून एंड ऑफ द मंथ सदां बिजी आमी आणि गाइस जायत दीस जाले आमी भायरय गेले नाय तुमी चोयला आसतले आमी खंय गेले नाय लंचा डिनरा सो आयज या म्हणून सांगिल्ले डिनरा दोगांय गेले नाय हांव गेलो हे म्हणतो पयर कोण आमगेलो एनिका आनी ती बाजील येयली ते दिसा गेल्ली बट आमकां मिस जाल्लो आम स्टेक बा काय खायलो ना आनी म्हाका स्टेक खावपाक रुचिल्ल्या आनी जिमूय मानिल्लो आहा न्हू मातशें प्रोटीन जाय सारकें हाय प्रोटीन सो बरी म्हाका स्टेक जाय खावपाक सो गायज चोया बट म्हाका मुगे प्रिफर आयज म्हाका स्टेक खावपाक बट मागीर चोया खंय वयताय ते प्रमाणे वीच रेस्टॉरंट आनी कितें खातली ते प्रमाणे न्हू सो गाइस या आणि जाया एन्जॉय ओके व्हाट यू से आली ओके आणि मैं टायर्ड बट सो मूड चेंज जाता अलिशा मातशें मूड चेंज करपा जाय बरें फ्रेश करुया तेका आणि हांवूय मातशें फ्रेश जाता आणि तुमी फ्रेश जाय ओके सी यू देयर So guys, the comment of the day is from Nika. Nika says, hi my cutie, lovely, beautiful buddies. Nice to see you both and good to see Bhaiya Babi in the kitchen. Oh, yummy, delicious gajar ka halwa and dahi balla by Bhaiya and Babi. Mouth tempting, very well showed and explained by Bhaiya. Really mouth was watering. Thank you Bhaiya and Babi for showing and sharing with us the recipes. God bless you both. We'll wait for the upcoming recipes. As always, this vlog was interesting. Enjoy the gajar ka halwa and dahi balla. God bless you always with all the beautiful blessings in your life, Mercy and Ali. Thank you so much, Nika. Thank you for the lovely comment. It means a lot to us. As always, I'm सगळे comment बघितताय आणि सगळ्या thank you तुमका आमका इतू comment घालताय म्हणून आणि आयजून वन प्रिव्हियसली सो thank you once again. We love you all. गाइज आमी फायनली भायर सरली आनी वेदर न्हू आयचो मातशें पूण बरो ना भायल्या आख्खो पावस पडटा पावस म्हाकाय लायक जायना अलिशाकूय लायक जायना बट कितें करया वचपा जाय न्हू एन्जॉय करपा जाय आनी गाइज आयचो दीस एन्जॉय करपाचो एक आमकां रिजन मेळ्ळो तुमी म्हणटली कितें रिजन काय मू सो गाइज यू वॉन्ट टू टेल देम सो अलिशा सांगतो तुमकां मस्ती बसला म्हणलें आयज कितें करूं म्हणलें बेश्टोत थंय तुका भायर बट देन गायज वी गॉट अ रिजन we got 1700 plus subscribers so thank you guys thank you so much तुम्ही आमगेले चॅनल सबस्क्राइब केलमो आणि आमकां इतलो सपोर्ट केलमो yeah thank you so much guys it means a lot to us like itu subscribers like you know itu begin within like what 4 months 1700 plus like honestly all credit goes to you guys. Thank you so much. Once again and keep supporting guys. तुम्ही जे भाशे म्हाका सपोर्ट करताय ते भाशे सदां सपोर्ट करीत रावाय ओके सो मोग आसूं मेळ्या तुमकां आमगेल्या डिनराक ओके कम जॉइन विथ अस गाइज आणि तुम्ही एन्जॉय करे आमगेले 1700 प्लस सबस्क्रायबर्स ओके
सो गाइज आता आम्ही पावली आलिशा आणि आविले हिंगा कित म्हळ्यार ते आमगेले हार्वेस्टर्स. ओके सो हांव नका तुमकां दिसती पड जाल्यार आलिशा हे मानना वायपर कशें मानना म्हणटा बॅटरी डावन जायत म्हणून. सो गायज आमी येयले हार्वेस्टर्सा. ओके सो हार्वेस्टर्सा न्हू गायज स्टेक बरी मेळटा. आणि गायज आमकां न्हू फर्स्ट टायम बरें पार्किंग मेळ्ळें अशें सारकें रायट नियर द डोर. आनी पावसूय आहा न्हू नाजाल्यार पावसान भिजत वचपा पडटा आसलो भितर. And because it's Friday, it's very busy in there. You can see. सो भितर आख्खें फूल आहा गायज. सो या आमकां बसपा प्लेस मेळटा कितें तें आनी तुमकां दाखोवया. ओके सो गायज या भितर थंय पावस पडटा आनी आमी येयले थंय हार्वेस्टरा. ओके सो हियर वी आर. सो गायज हेंचो येयले आलिशा पावसान भिजत येयला बरें जालें आमी पार्किंग बुगली गो मेळ्ळें. सो या भितर आतां चोवपा शकता फाटल्यान कितले लोक आहा तो लायनीक. सो रावपा पडटलें. ओके सो या कितल्या मेळटा टेबल टायम लागतलो मातशें. एक्चुअली गायज न्हू हार्वेस्टर्स इज गूड प्लेस टू डायन. ओके सो तुमकां केन्ना येवपा जाय जाल्यार बाय या हिंगा. हांव एड करना बट सांगता तुमकां मोस्ट ऑफ द टायम ते बिजी आसता आनी बरें हेंगे जेवणूय म्हाका लायक जाता. सो रावताय आमी आजून आमगे टेबलाक टेबल मेळ जाल्यार. सो टेबल मेळटरी आलिशा म्हणटा टेबल मेळपाना टेन्शन काडटा हें दाखयता आलिशा आहा तिगे आजून रावता. सो हांव नका टेबल कितल्या मेळटले आनी कितें तें आमचे मुखार आनी 3 फॅमिली आहाय गायज. सो आमी रावताय. ओके सो मेळटा तुमकां आमकां टेबल मेळटरी. सो गायज आमकां न्हू आजून टेबल मेळ्ळो ना. सो आमी मातशें 12 टायम स्पेंड करतली. ओके दॅट इज ऑल्सो यू हॅव टू स्टँड. It's nearly 7 o'clock and the next table is at 8:15. 8:15. चांगला आमकां दिता म्हूण आहा जाल्यार. या इन केस बाय चान्स कोणू गेल जाल्यार बेस्ट फ्रेंड अगेन forgot his mic. इट्स ओके गायज मुगे ताडोपूर तुमकां हांव मातशें पर्सा उलयत न्हू. सो टायम बींग गायज आमी 12 टायम स्पेंड करतली. बिहायंड मी देर इज अ बार. सो वी कॅन स्पेंड सम टायम ओवर देर. Think Rapa जात मेळटलें but as soon as she has something available earlier she'll grab us again. सो गायज चोवपा शकता इतली काय बरें म्हणजे फाटल्यान बार आहा आनी म्हाका रावपाक कितें जाला मातशें वगत. ओके सो लेट्स गो गायज स्पेंड सम टायम आनी म्हणजे बाबू या थोडेशे ड्रिंक मारया बारीकशें चेस करुया. ओके सो गायज फायनली आमी ड्रिंक केलं हांवें बियर केलं आलिशा J2O. ओके सो चेस गायज. Cheers guys to 1,700 subscribers. Yes, cheers guys for 1,700 plus subscribers. Okay, आणि guys आमकां बसपा मेळ्ळो ना अजून. सो उबरा न्हू cheers करता तुमकां. ओके cheers guys. सो गायज फर्स्ट टायम दिसता म्हाका उबो रावन तुमकां चेस करपा पडला. आय मीन बसपा मेळना. नॉर्मली भितर येताय आमी बसताय न्हू. सो आयज फर्स्ट टायम आमी उबो रावन तुमकां चेस करताय आनी उलयताय तुमकां. सो गायज हेचे हांव उबो रावन चिप्स खाता हिंगा आनी तेच भाशेन आयलिशा हेंचोय. सो हांव नका गायज आमकां कितलो टायम लागतलो तो टेबल मेळपाक. हांगा पोटा येसो भूक लागलो हांव सद्या चिप्स खाताय कित्याक टेबल मेळ पसून हेसलें खावपा पडटलें गोरवां भाजी. ओके मागीर टेबल मेळ म्हणटरी मागीर सेगात बसतली आमी ओडिशी आली. Guys, we're having junk. सो काय चोयलो आसतले इतली बुक येयलो आहा आमी बट टायम बींग हेंचो जंक खावपा पडटा कित्याक आमकां टेबल ना न्हू. सो गायज फायनली आफ्टर hour and half वी गॉट द टेबल. या No, 8 o'clock an hour. एन आवर. सो 1 वरान टेबल मेळ्ळा आमकां गायज. सो या आनी कितें ऑर्डर करुया पोटा भूक लागलो आहा सारकी. सो गायज बरें दिसलें हांवें तुका उबो रावन रावलें आमी एन आवर. सो 1 वर आमी बार्रा कावंटराचेर उबो रावन आसलें. ओके सो फायनली आमकां मेळ्ळें टेबल. You know what I'm doing. Steak. सो गायज चड वच करपा न्हू समजी स्टेक ऑर्डर करपाची पोटा भूक लागलो आहा. आलिशा ऑर्डर करतलें. ओके आनी गायज दीस इज द बेस्ट प्लेस. तुमी सांगपा म्हणल्यार न्हू आख्खो लोक सारको फूल. To stay 1 hour. हय म्हणल्यार चिंते तुमी काय बरें आसतलें तें जेवण फ्रेश सगळें. ओके बारीकशें भायल्यान सायडीच्यान दाखयता तुमकां. ओके लोक And they have a salad counter. सॅलड कावंटरूय दाखयता तुमकां पण सद्या क्रावड कितू आहा तो दाखयता तुमकां. सो या सगळ्याच बारीकशें दाखयता तुमकां हांव फाटल्या आख्ख्या फूल सगळी सायडीच्या फूल आहा. ओके सो ते सायडीन चोवपा शकताय आख्ख्या फूल. हांव तुका दाखोवपा मेळना चोडूय दिसता दाखयता कित्याक लोक मागीर बेजार जाता न्हू हे सायडीन बसय आख्खे फूल आहा. ओके ते सायडी सयत फाटल्या सयत फूल आहा.
एक्चुअली गाइज न्हू आमचे तुमले टेस्ट वचोन येवपा हाली बेश्टें बारीकशें शॉपिंग करून येवपा बट वचो न्हय कित्याक तेणें सांगलें न्हू आमकां इन बिटवीन कितें आहा जाल्यार दितो मू तेका लागून आमी वचोन रावलोली सो कोण आलो ना कोण वचोना सो फायनली आमकां मेळ्ळें टेबल आतां सो गायज आतां आमी या सॅलड कावंटराचेर आनी चोया सॅलड कितें आहाय ती सो डिफरंट वरायटी सॅलड आहाय तेंचे कडेन चोय दाखयता तुमकां हालींशें आहा दाखोवया सॅलड काउंटर ते गेलो सो दाखवत तुमकां कित सॅलड आहाय ती ओके सो गायज 5 बीन सॅलड क्युकम्बर सो हे गायज हांव आनी वाचून दाखयना तुमकां बट चोवपाक शकताय जायत भाशे सॅलड आहा ओके आनी अलिशा इज अ बीग सॅलड आनी व्हडलें सॅलड ओके नायस गायज पास्ता आहा हिंगा Okay. Potato salad. So potato salad Coleslaw. That's my favorite. So guys super शकताय जायते हा but still आमी किती ऑर्डर करतली गो स्टेक नो Yeah. So guys तेच भाशेन आमी ऑर्डर केली what you ordered I ordered ribeye steaks okay and chicken tandoori skewers. Guys, I hasha order केले चौपट हे कशा आहे ते and तेच भाशेन guys आमकां नो सॅलड बाउल दिला so unlimited सॅलड ज्यान जाय तितली सॅलड घेवपा जाता पास्ता घेवपा जाता देर आर डिफरंट वरायटीज ऑफ सॅलड डिफरंट वरायटी ऑफ पास्ता ओके सो आतां आमी बॉल घेताय आनी also try. It's a nice place. No? सो आजचे बाउल गेला आणि सॅलडूय गेली ओके दाखवते तुमकां आमी कितें सॅलड घेता सो गायज फाटल्याचो एक क्राउड कितलो आहा तो भरपूर आहा आख्खे फूल आहा ते सो या हांव कितें सॅलड घेता तुमकां दाखयता ओके सो आय एम गोना ट्राय दीस 5 बीन्स ओके सो थोडेशे हे घेया आणि थोडेशे स्वीट बीटरूट घेया हांव नको हालीशा कितें घेता तें बट हांव मुगे दाखयता तुमकां हेंचें I think I'm gonna take Salad. creamy potato salad. Okay, so Just taking coleslaw. guys, a creamy potato salad no म्हाका लायक जाता आणि थोडेशे पास्ता घेया Okay, no. Yeah, earlier we thought, excuse me, we thought you cut your finger. Earlier when you were walking by, I thought you cut your finger. I was like, oh no. So guys, Alisha कोण भायले का उलयता Alisha दिसले खंय ते आपले बोट कातलो सो गायज हांवें म्हाका सॅलड घेला ओके आनी थोडेशे पास्ता what you took Coleslaw. सो Alisha हाली कसलो घेता मातशें वखदां मेळ्या तुमकां ओके सो गायज हांवें सॅलड घेला म्हाका Coleslaw. But चड घेयना गायज कित्याक मागीर मुगे पोट भरतलो आनी दुसरें खावपाक पावपाना. सो चुया गायज कशें लागतें Nice one. My favorite is coleslaw. हांव हें घेता सद्दां. And it's really nice. About what enough for everybody. Try medium. Yeah, medium for me. So guys, finally we order really. And they're well done. So guys, finally आमगेली ऑर्डर येयली आनी तुमकां दाखयता आमगेली दोगांयगेली स्टेक ओके सो गायज ही जावन आहा आमगेली मिडियम रेअर ओके आनी आलिशाचेच हे वेल डन ओके सो चोवपाक शकता गायज काय बरी दिसती सो गायज आलिशा आतां आपल्यागे स्टेक टेस्ट करता आनी तेगे स्टेक दाखयता तुका वेल डन तेगेली सो दाखोवया Guys, nurse सांगता करपुला आशिल्ली, but it's nice. See, सो गायज आलिशागे स्टेक्स हे it's nice. सो तेगेली ती वेल डन Yeah, but it's nice. आणि तेका वेल डन लायक जाता ओके सो गायज हांव मागीर ट्राय करता चोया कशें आहा ती म्हाका ज्युसी लायक जाता
Yours is mine. So guys, we get to see how बढ़िया okay? How did you like it? So guys, you try करूया. It's nice, guys. guys, जेवण बरे हा. टेस्टी हा, okay? Even the tandoori skewers are really nice, no? Nice and juicy. So guys, आता आम्ही हाताय आणि भाषा तुमका मेळटले, ओके? सो गाइज आता आम्ही आमगेली स्टेक खायली, बरी हाल्ली स्टेक, ओके? म्हणजे बरी हाल्ली ज्युसी आणि आलिशागे चोईल असतले तुम्ही तेका वेल डन लाईक. आणि तेच भाशे आलिशान आता आपल्या ब्राउनी ऑर्डर केल्या, ओके? सो आता आम्ही ब्राउनी खाताय आणि माशा तुमका मेळटले. सो गाइज आम्ही फायनली आमगेलो डिनर केलो आणि डिनर बरो हाल्लो, म्हणजे स्टेक बरी हाल्ली, आवडलो. Mine was good. सो गाइज बरी हाल्ली, तेगे जेवण बरें हाल्लें सगळे. स्टीक लायक जाली आणि लास्टा आलिशान चोयली आयस्क्रीमूय आयल्या, ओके? विथ ब्राउनी. उमेदी काम ऑर्डर केल्या, वद्दी हायल्या, ओके? Not even Oddi. आणि गाइज फायनली आम्ही एन्जॉय केले आणि थँक यू वन्स अगेन गाइज फॉर 1700 प्लस सबस्क्रायबर्स, ओके? सो वी लव यू गाइज, ओके? आणि आता तुमकां मेळया समथींग घरा कडेन. सो गाइज फायनली आम्ही पावली घरा आणि चोय टायगर काय बरं न्हिदोन आसलो तो. गुड बॉय तो एक्चुअली नो ना तेन्ना बा तो भायर वचपा सोदता चडसो आणि तेका न्हू कोण ना कोण देर ओपन करता आणि भायल्या सोडटा, बट आयज बरो आहा तो भितर न्हिदोन आसलो. सो गुड बॉय केलें तेणें आयज. गुड बॉय माय बॉय. से हॅलो एवरीवन. हाय. जन्मात बरें आणि तेच भाशेन अलिशा आयल्यान चोय आपण. Guys, फट बोलले. सो चोड फूल जाली गायज, सारखी फूल म्हणल्यार चोड फूल. सो गायज टायगर कितको बसून आहा तो, आता तेका जाण जावपा जाय आमी खंय गेलोली आणि कितें तेका सगळे जाण जावपा जाय, ओके? सो काय बरं बसून आहा ताजो आयज गुड बॉय केलें तेणें. आता तेका 2 ट्रीट तरी दिवपा पडटली. गायज कोण आमगे यूके रावता आनी हार्वेस्टर गेले ना जाल्यार ट्राय इट, नो? येस गायज, बरें आहा तेगेलें जेवण. आय मीन स्टेक बा बरी आहाली, लायक जालें म्हाका. The brownie was मातशें what do you think the brownie मातशें? ब्राउनी हांवें एक टेस्ट केलोली, बट इतली म्हाका ब्राउनी लायक जाल ना. When I used to work at Costa, I used to like that. ती बरी लागता. सो या ब्राउनी इतली लायक जाल ना म्हाका, बट एनीवेज आलिशान ओद सोडली ती. Not even all, more than I had more the than ice half? cream, yeah. या बट स्टेक बा बरें हाल्लो, उलो जेवण बरें हाल्लें, ओके? It's a nice environment, like, but I think a vibe. हय बसपा बरें, क्राउडूय आहा. यू नो जेन्ना तुमी वयताय खंय वयताय जितलो क्राउड आसता तितलें बरें दिसता, जितलें तुमी एन्जॉय जाता. द ओनली प्रॉब्लम इज गायज मातशें तुका शूट करपाक मातशें त्रास जाताय. आय फॉरगॉट माय मायक, ओके? सो येस, दॅट्स इट गायज. उरलो तरी तुमचो चोयल आसतलें. आणि एक्चुअली आमी हांवें तुमकां पयलीं सांगलेलें आमी डिनरा वयताय म्हणून. आणि गायज आमी न्हू डिनरा वचून बरें केलें. While going, we remembered we hit 1007 plus subscribers. So guys, 2 in 1 zali amgele celebration. What do you say? Yeah, I forgot only, like, म्हणल्यार येस ना. हांव जाण हाल्लो बट सो देवान तकलें गायलेशें म्हज्या चल आयज भायर वचो येस म्हणून. So and we were supposed to do it exactly on 700. on 700. So 700 चे आमी मातशें सेलिब्रेट करची म्हणून सांगलो तेका, बट इट्स सो लॉंग. बट वयता वयता असो जापको म्हाका उडका आसलो, अरे 1007 प्लस जालें म्हणून, 79 जालें. म्हाका एक लेगून येता जाल्यार आमी खुशाल जाताय रे. सो गायज म्हाका न्हू एक लेगून सबस्क्रायबर चोडलो न्हू, म्हाका बरें दिसता. तेच भाशेन आलिशाकूय, ओके? सो थँक्यू सो मच वन्स अगेन. आनी तुमी आमकां बरो सपोर्ट केलो आणि अशें करीत रावाय गायज, ओके? आणि हांव तुमकां बरे बरे ब्लॉग घेवन न्यू ब्लॉग घेवन येतलो, ओके? आमी दाखोवपाक ट्राय करताय गायज. इट्स अबाउट आवर डेली लायफ. सो सदां भायर वचनाय गायज आमी. What you say, Lava? Yes, and when guys, आमी जेन्ना भायर वचपाक पावताय तेन्ना भायर वयताय, भायर वचपाक पावनाय तेन्ना घरा कडेन दाखयताय, ओके? सो दॅट्स इट. आणि थँक्यू सो मच वन्स अगेन. या आणि अशें करे सपोर्ट आमकां. What do you say?
ओके सो दॅट्स इट गायज नथिंग मच. सो समजा आयचो ब्लॉग मुगेलो तुमकां लायक जालो आसता लायक जालो जाल्यार प्लीज लायक करे शेअर करे आणि सबस्क्राईब Thank you so much for watching, guys. थँक यू सो मच फॉर वॉचिंग गायज. मोग आसूं मेळ्या तुमकां फाल्यां मुगेल्या न्यू ब्लॉगान. टिल देन गायज